नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. क्रिस्ती आमदारांचा दबाव गट केल्ल्यान डायोसिसन सोसायटीचेर क्रिस्ती आमदार, सेक्युलर फुडारी आनी एक्टिव्हिस्ट पिकार समाजात वायट संदेश वचपाचो हुस्को. क्रिस्ती आमदारांचा दबाव गट म्हळ्यार डायोसिसनाचो अविचारी निर्णय, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची टिका, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करपाची मागणी. जागतिक योगा दिसा वेळार सूर्यनमस्कार रद्द करपाचो केंद्राचो निर्णय. गोयच्या शिक्षण खात्यान अजून काडिल्लें ना परिपत्रक. खेळा खात्यान सूर्यनमस्कार केलो रद्द. पर्वरी ते पणजे शारा मेरेन ट्रॅफिकाचो मेगा ब्लॉक. शेनवारा सकाळी भायर सरिल्ले लोक दनपार मेरेन पावले ना कामार. येरादारी वेवस्थेचेर लोक पिकार. आणि डिफेंडिंग चॅम्पियन जपान पावले बायलांच्या वर्ल्ड कपाच्या प्री क्वार्टर फायनलीत. आदल्या वस्ताद अमेरिकेची मॅच ड्रॉ. खबर विस्तारान. डायोसिसन सोसायटीच्या कार्यपद्धतीचेर चडशे क्रिस्ती आमदार, सेक्युलर फुडारी आनी एक्टिव्हिस्ट पिकार जाल्यात. शिक्षणीक मळावेल्यो कांय मागण्यो पुराय करपा खातीर डायोसिसन सोसायटीन 7 क्रिस्ती आमदारांचो एक गट करून मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मागण्यांचेर निवेदन दिल्लें. ह्या प्रेशर ग्रुपांतल्यान चडशा आमदारांक डायोसिसन सोसायटीन आपणायिल्ली कार्यपद्दत आवडिल्ली ना. एका धर्माच्या आमदारांचो प्रेशर ग्रुप तयार करून मागण्यो पुराय करपाच्या पद्दतीन समाजात बरो संदेश वचना अशें सेक्युलर विचार बांदपी सगळ्यांक दिसता. शिक्षणीक मळावेल्या प्रस्नाचेर फक्त ख्रिस्ती आमदारांक एकठांय हाडून प्रेशर ग्रुप करपाची डायोसिसन सोसायटीची पद्दत गोंयच्या कांय आमदारांक कोत्र गेल्या. डायोसिसन सोसायटीन शिक्षणीक मळावेल्यो मागण्यो मागतना तरी धर्मीक राजकारण टाळपाक जाय असले अशें निवेदन दिवपाक गेल्ल्या चडशा ख्रिस्ती आमदारांक दिसता. कॅमेराचेर उलोवपाक तयार नासले तरी निवेदन दिवपाक गेल्ल्या 7 आमदारांपैकी 5 जाणांक डायोसिसन सोसायटीची पद्दत आवडिल्ली ना. सोसायटीन केल्ल्या प्रेशर टॅक्टिक्साचेर 7 पैकी 5 आमदारांच्यो प्रतिक्रिया पळयात. आमदार म्हणटात डायोसिसन सोसायटीन जे केले ते सामके चुकीचे. शिक्षणीक मळार धर्मीक राजकारण करप अयोग्य. शिक्षणाचो विशय शिक्षण तज्ञांच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाक जाय आसलो. शिक्षणीक प्रश्ना खातीर एका धर्माच्या आमदाराक एकठांय हाडिल्ल्यान लोकां मदीं चुकीचो संदेश. शिक्षणाचो मुद्दो सगळ्यांनी एकठांय मेळून घेवप. थंय धर्माचो प्रेशर ग्रुप करून सोसायटी चुकली. शिक्षण तज्ञ, जाणकार आणि सगळ्या संबंधितांक घेऊन विषय सोडवप योग्य. मागण्यां खातीर डायोसिसन सोसायटीच्या सांगण्याप्रमाण मुख्यमंत्र्या कडेन निवेदन दिवपाक गेल्ल्या आमदारांच्यो ह्यो प्रतिक्रिया पळयल्यार सोसायटीची पद्दत तांकां आवडिल्ली ना. प्रुडंटान डायोसिसन सोसायटीच्या ह्या कार्यपद्दती विशीं आमदार विजय सरदेसायक विचारले. विजय म्हणटा, डायोसिसन सोसायटीन ख्रिस्ती धर्माच्या आमदारांक लागीं ओडच्या परस सेक्युलर आमदारांची मदत घेवपाक जाय आसली. चर्चेचेर आनी डायोसिसनाचेर जर अन्याय जाता जाल्यार म्हजो असलो आमदार जाणें गूड फ्रायडेचे इश्यूचेर नाजाल्यार हे मोंडी थर्सडेचे इश्यूचेर जेन्ना फंक्शनाक घेवंक लागले जाल्यार ईदाची हॉलिडे कॅन्सल केली. मायनॉरिटी इश्यूचेर सगळ्यांत चड आवाज उठोवपी एक हिंदू आमदार म्हज्या असल्यान केल्लें आहा. आनी डायोसिसनाचेर जर अन्याय जाता जाल्यार आमचे असले लोक आहा हाजे विरुद्ध आवाज उठोवपाक. ते आपलेच जातीचे आनी आपलेच धर्माचे करपाची गरज ना. कित्याक हे धर्माचेच जे लोक आशिल्ले ते असले मोंडी थर्सडेच्या वेळार न्हिदून बशिल्ले, ताणें कांय करूंक नासलें. शिक्षणाच्या प्रश्नाचेर फक्त ख्रिस्ती आमदारांक एकठांय हाडप समाजाक बरें न्ही. धर्मीक संघटनांनी संविधानीक पद्दतीन मागण्यो पुराय करून घेवच्यो अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. आवर लिमिटेड पॉयंट ऑफ आम आदमी पार्टी इज की इगर्जेन आनी फक्त इगर्जेन न्ही पूण बाकी सगळे कितें धर्माचे संघटन जी आसात पळय ती they should work with all MLAs, with all MPs, with all elected representatives and not create this kind of divisions of Catholic, Hindu, Muslim, which frankly speaking is always counterproductive not only to society but counterproductive to the religious body itself. आमदार हे ख्रिस्ती आमदार वा हिंदू आमदार नसतात. आमदार हे आमदार. थंय धर्म हाडप चुकीचे अशें सान आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघाक दिसता. There is nothing called Hindu MLA or Christian MLA. There has to be only an MLA. So many issues we have raised within the assembly
like the ban on Ram Sena. We have taken up the issue. We have also taken up the issue of the ban on beef. We had also taken up several other issues which concern the Catholic population. I think by that standard, Archbishop would have called us also. सर्व धर्म समभावान वावुरपी गोंयांत शिक्षणीक मळार धर्मीक प्रेशर ग्रुप करप चडशा क्रिस्ती आमदारांक सेक्युलर फुडारी आनी एक्टिविस्टांकय आवडिल्ले ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, ओमकार फळारी आनी चेतन गवस. गोंयांत पयलेच फावट क्रिस्ती आमदारांचो गट करून जे उदाहरण डायोसिसन सोसायटीन लोकांमुखार दवरलां ताचो समाजाचेर खूब वायट परिणाम जावं येता असो भंय भारतीय भाशा सुरक्षा मंडळान उक्तायला. डायोसिसन सोसायटीन नव्यो इंग्लीश शाळा आनी हेर शिक्षणीक मागण्यो पुराय करपाक फक्त क्रिस्ती आमदारांचो गट एकठांय हाडिल्लो ताची मंचान गंभीर दखल घेतल्या. मुख्यमंत्री पार्सेकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण इंग्लीश शाळांचें अनुदान बंद करचें असो उलो मंडळाच्या फुडाऱ्यांनी मारला. भारतीय संविधान हे सेक्युलर. जर कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार अन्याय जावचो न्ही म्हूण कायदे आसात. मात वेगळ्या धर्माक वेगळे कायदे आनी वेगळे फायदे दिवप चुकीचे अशें भारतीय भाशा सुरक्षा मंडळान म्हटलां. देशाचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करून मुख्यमंत्र्यान इंग्लीश मुळाव्या शाळांचे अनुदान बंद करचे अशें भारतीय भाशा सुरक्षा मंडळाचो फुडारी अरविंद भाटीकारान मागला. आणि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनाक हे मायनॉरिटी इस्कॉल, हे मेजॉरिटी इस्कॉल, हे आनी खंयचे इस्कॉल, हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव असले कांयच येवपाक जायना. म्हज्या मतान अशें वचून हांव म्हणन की हाज्या फुडें वचून आतांच्या चीफ मिनिस्टरान पर्रीकरान जी डिसिजन घेतली ती कॅन्सल करची, रद्द करची आनी इंग्लीश मिडियम प्रायमरी स्कुलाक जे ताणें ग्रांट इन एड दिवपाक सुरवात केल्या, जे अनुदान दिवपाक सुरवात केला ते वचून बंद करचे. मागीर खरें म्हणल्यार राष्ट्रीय शिक्षण पॉलिसी आसा, धोरण आसा, ताचे प्रमाणे गोंयांत चलतले, आमच्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलतले. डायोसिसन सोसायटीन केला तो अविचार गोंयच्या समाजाक धोक्याचो अशें उदय भेंब्रेक दिसता. क्रिस्तांव मंत्र्यांचो आनी क्रिस्तांव आमदारांचो उपयोग करपाची एक वायट प्रथा, अत्यंत वायट प्रथा ही पयलेच फावटी गोंयांत सुरू जाल्या आनी हाजो परिणाम खूब वायट जावं येता. हो अविचार दिसता तांचो. कारण हेच जर बहुसंख्य समाजान केलें, फाल्यां धर्माच्या नांवान सरकाराचेर दबाव हाडपाचें जाल्यार अल्पसंख्य समाज हो सदांकाळ दामून आनी चिड्डून उरतलो. हो विचार डायोसिसन एज्युकेशन सोसायटीच्याय जाळवणदारांनी करूं ना आनी क्रिस्तांव धर्म संस्थेच्याय वडिलांनी करूंक ना. ही खूब गोंयचे नदरेन वायट अशी गजाल. राणा मंत्री अलिना साल्ढानाक माथानीची सपनां पुराय करपाची आसल्यार तिणें योग्य तो विचार करून निर्णय घेवचो म्हूण उदय भेंब्रेन मागला. आता माथानी बाब साल्ढाना बरोबर हांव राजभास आंदोलनात काम करून आयलां आनीक ताका लागींच्यान वळखता, ताजी मतां आनी ताजे तत्वांय वळखता. हें जें अलिना बायन केलां तें माथानी बाब साल्ढानाच्या तत्वांत कशेंच बसना. हांगा म्हजे नदरेन तिणें घोवाच्या तत्वां कडेन प्रतारणा केल्या आनीक गोंयच्या जे सेक्युलर फॅब्रीक आसा गोंयच्या समाजाचें ताजेरूच हो एक आघात केला अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. केंद्र सरकारान जागतीक योगा दिसा वेळार योगांतल्यान सूर्यनमस्कार कडेक काडपाचो निर्णय घेतला. मात गोंय सरकारान अजून हे विशयीचे परिपत्रक शाळांनी धाडिल्लें ना. 21 जुनाक जागतीक योगा दीस मनयतात. शिक्षण खातें सूर्यनमस्काराचेर सोमारान निर्णय घेतले. योगा दिसा वेळार राष्ट्रीय पांवड्यार अर्देवर योगा कार्यावळी जातल्यो. दुसरे वटेन खेळा खात्यान मात जागतीक योगा दिसा वेळार आयोजीत कार्यावळींतल्यान सूर्यनमस्कार कडेक दवरला. 21 जुनाक जागतीक योगा दिसाची कार्यावळ वादांतल्यान मुक्त आसची म्हूण केंद्र सरकारान योगा कार्यावळी वेळार सूर्यनमस्कार हो व्यायाम रद्द करपाचें थारायलां. मात केंद्र सरकाराच्या परिपत्रकाचें गोंयान आजून तरी अनुकरण जाल्लें ना. शिक्षण खात्यान सूर्यनमस्कार घालपा विशींचें आदलें परिपत्रक फाटीं घेतिल्लें ना. श्यामाप्रसाद स्टेडियमान योगा दिसा वेळार कांय मोजक्या भुरग्यांची सूर्यनमस्काराची कार्यावळ जातली म्हूण शिक्षण संचालक गजानन भटान 2 जुनाक परिपत्रक काडिल्लें. योगा दिसा वेळार सूर्यनमस्कार दवरप वा रद्द करप हें सोमारा थारायतलें म्हूण प्रुडंटा कडेन उलयतना शिक्षण संचालकान सांगलें. दुसरे वटेन खेळा खात्यान सूर्यनमस्कार रद्द केला. खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय सांगता ते प्रमाण योगा दिसा तांणी सूर्यनमस्कार रद्द केला. जी इश्कोलां आसात, सेकंडरी हायर सेकंडरी इश्कोलां आनी तशेंच कॉलेजी
ह्या सगळ्या कॉलेजींनी हायर सेकंडरी आनी इश्कॉलांनी हो योगा डे मनोवपाचे आसा. सूर्य नमस्कार ना आनी सूर्य नमस्काराची कॉन्ट्रोवर्सी कोणी केल्या आनी कशी केल्या आमकां कांय खबर ना. जेन्ना आमी योगा म्हणटात तेन्ना सूर्य नमस्कार भितर कित्याक हाडले खबर ना. गोंय सरकाराच्या एका खात्यान सूर्य नमस्कार योगा दिसांतल्यान रद्द करपाचो निर्णय घेतला, जाल्यार दुसऱ्या खातें मात सूर्य नमस्कारा विशीं आजून निर्णय घेना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.